नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळकाराचो येवकार खबरो विस्तारान. लोकसभे उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन काँग्रेसीचो राज्यसभेतूय फार केलो. इतली वर्सां काँग्रेस भारताच्या प्रगतीक बादली. गांधी नेहरूच्या नांवान सरकारी स्किमी देशाचो केन्ना विचार केल्लोच ना म्हूण मोदी उलयलो. मोदीची जाप चालू आसतना विरोधकांच्यो मोदी अदानी भाई भाई घोशणा चालूच. राष्ट्रपतीच्या अभिभाशणाचेर उपकार मानपाच्या प्रस्तावार मोदी उलयतालो. इतने महत्वपूर्ण सदन में कुछ लोगों का व्यवहार, कुछ लोगों की वाणी न सिर्फ सदन को लेकिन देश को निराश करने वाली रही। टीचर उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। और अच्छाई है, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। कलबुर्गी में 8 लाख से ज्यादा जनधन खाते खुले हैं। इतने सालों के बाद खाता बंद हो जाए तो उनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं। देश हमारे साथ है। कांग्रेस को बार बार देश नकार रहा है और जनता ये देख भी रही है और उनको हर मौके पर सजा भी देती रही। और रिपोर्ट कह रही थी 600 जितनी सरकारी योजनाएं सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के नाम पे है। किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। वो लोग कौन सत्ता में बैठे थे जिन्होंने आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। एक प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 356 का 50 बार उपयोग किया। वो नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी का। 50 बार सरकारों को गिरा दिया। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे भर से आवाज की जवाब देना। राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग उनके अंदर वो हौसला नहीं है। वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। आयडीसीची रिणां फारीक जाल्यांत स्टाफ प्रमोशनां रेग्युलरायझेशनाचे विशय तडीक लायतले. उद्देगीक वसणुकांचे प्लान डिजिटलायज जातले. आडमेळी हाडटल्या स्टाफाक शिटकावणी. वापरान नाशिल्ल्या बंद फॅक्टरींच्या प्लॉट धारकांचेर कारवाय. आयडीसीच्या येणावळीक इन्फ्रा सुदारणा आनी नव्या प्लॉटांच्या पावणेचो प्लान चेअरमॅन आलेक्स बोर्डाच्या बसके उपरांत मिडिया कडेन उलयलो. We are happy to announce that we are debt free. We had a loan, so there is no liability on the IDC as of date today. We have decided to even now put reforms in all the services that are available. All services will be time bound as well as online. All the plans of all the industrial states will be digitalized. All plans will be uploaded on the website. We will have some people who will sabotage also, no problem. We will have our own staff who will sabotage. But we are going to take it head on. We have set a target for October to have everything to perfection. So we have started taking up staff issues. Staff have to be regularized. There are staff who have been working for a long time. Even that part we are taking. There are issues for promotions and this, all the RRs, everything we are taking those matters also. Some industries don't have proper roads or other road infrastructure was not completed. All these issues we have tendered some works. There was no water. We have seen that even water has been given to all the industries.
in the sense that some will be accommodated by in the form of raw water, some will be accommodated in the form of pipeline water, drinking water. All this, even some tanks we have proposed, we have started, we have tendered. We have there are issues where some rents are not paid, lease rents or something are there. Recoveries are there of those issues. So we have decided to come up with some settlement schemes also lying unutilized, land is lying unutilized. Which industry is closed? What proceedings we have to take? We have empowered the MD to take decisions. The board today decided it is upon to set up the MSME incubation park, and we want to develop an incubation park with plug and play infrastructure that will come with all industrial facilities clearances. The only thing is, if young people have ideas to start up their business, बेताळ भाटी डॉक्टर निर्माण भारताच्या खुना फाटल्यान ताची मोटार, लॅपटॉप, पैसे आणि बाकीच्यो वस्तू चोरपाचो हेत. डॉक्टर निर्माणाचो खून ताच्याकडच्या आशिल्ल्या वावराड्यान तिगा साथीदारांक बरोबर घेवन केला. चौगांनी कर्म कबूल केला म्हणून मडगांव पुलीस सांगतात. खून केल्या उपरांत चोरांनी डॉक्टराचो मोबायलूय व्हेल्लो. ताचेर ते ट्रेस जाले आनी सापडले. बेताळ भाटी रावपी मूळ बिहारचो डॉक्टर निर्वाण भारताच्या खुनाच्या प्रकरणात ताचो वावराडी आणि वावराड्याचे 3 फ्रेंडांक मडगांव पुलिशेन राजस्थानांतल्यान उखल्ले. खून जायत सावन ओडिशाचो सर्वंट 31 वर्सांचो सिमांचल परिदा गायब आशिल्लो. पुलिसांक ताचेरूच दुबाव आशिल्लो. CCTV फुटेज उस्तिल्या उपरांत ताचे बरोबर आनीक 3 जाण आशिल्ले म्हूण स्पश्ट जाले. पुलिसांनी सर्व्हिलन्साच्या आदारान खुन्यांनी बरोबर व्हेल्ली मोटार खंय आसा ती सोदून काडली. खुन्यांनी डॉक्टराचो मोबायलूय बरोबर व्हेल्लो. ताचेर ते ट्रेस जाले. राजस्थानात सापडले. तांकां धरूंक पुलिशेन 3 टिमी केल्ल्यो. राजस्थान पुलिसेचोय आदार घेतलो. सीमांचला बरोबर राजस्थानातल्या 19 वर्सांच्या अलोक सिंग, 25 वर्सांच्या नागेंद्र सिंग आणि मुंबईच्या 23 वर्सांच्या शाहीद खानाक उखल्ले. डॉक्टर निर्वाणाचो खून करून डबल बेडाच्या बॉक्सांत बॉडी दवरून तिगांनी फुज्ज्यो मारिल्ल्यो. चौगांकूय राजस्थानातल्यान कायदेशीर प्रक्रिया करून हाडटले. इस गाड़ी के रूट को हमने खंगालने के बाद पता चला ये महाराष्ट्र की तरफ जा रही है. इसके बाद हमारी एक टीम इमीडिएटली इसके पीछे भेज दी गई थी. साथ ही साथ हमें मॉर्निंग में ये खबर आती है कि जो डॉक्टर हैं निर्मल भारत, इनका भी मोबाइल मिसिंग है और इसकी हमें एक लोकेशन आई थी पूना के आसपास, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये नॉर्थ इंडिया की तरफ से यानी कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या राजस्थान की तरफ जा रहे हैं. वो सिंपल इसकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स थी, जैसे कि इनकी जो गाड़ी है, जो नई फोर्ड फ्यूगो गाड़ी है जिसका नंबर MH14CC 2985 है. इनके पास कुछ कैश भी था, एक बैग था जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ सामान है और इनका मोबाइल फोन. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस आणि भीमा पाटील. नानोडा अस्नोडा मार्गार मोटारीचो कदंबाक धक्को बसून माव आनी सून गेली. मोटारींतले उरिल्ले 2 जखमी. साळांतली महादेव राऊत, सून सोनालीची आवय शुभदा रेडकार आनी साळांतलोच आशिश राऊत अस्नोडा वटेन मोटारीन वताले. आशिश मोटार चलयतालो. नानोडा ताचो गाडये वयलो कंट्रोल गेलो आनी मोटार कदंबाक आदळ्ळी. महादेव अँब्युलन्सीत, सोनाली GMCच्या वाटेर गेली. नानोडा अस्नोडा मार्गार मोटारीचो कंट्रोल गेल्ल्यान मोटार फुडल्यान येतल्या कदंबाक मोकली. धपको इतलो खर आशिल्लो मोटारीचो फुडलो भाग सामकोच काबार. ड्रायव्हराचे कुशीचे सिटार बशिल्लो जाणटो महादेव राऊत सामकोच क्रिटिकल जालो. ताका अँब्युलन्सीत घाल्या उपरांत मरण. फाटल्यान ताची सून सोनाली आनी सोनालीची आवय शुभदा रेडकार बशिल्ली. दोगांकूय बरोच मार लागिल्लो. GMCत व्हरतना वाटेन सोनालीन जीव सोडलो. ड्रायव्हर आशिश राऊत आनी शुभदा रेडकाराचेर GMC ट्रीटमेंट चल्ला. दिवचल पुलिसांनी येवन एक्सिडंटाचो पंचनामा केलो. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस आनी सिद्धार्थ कांबळे. मंगळूर, गोंय, मुंबय वंदे भारत ट्रेन सुरू जावंक जाय म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. तशेंच मोपा ते मंगळूर खंय फ्लायटी सुरू जावंक जाय. हे खेप मंगळूरूत जाल्ल्या विश्व कोंकणी केंद्राच्या संमेलनाक मुख्यमंत्र्यान नेत्रावती एक्सप्रेसान प्रवास केला. रेल्वे वायफाय कनेक्टिव्हिटी गरज मुख्यमंत्र्याक ह्या प्रवासात कळी. तो खंय रेल्वे मंत्र्याक बरयतलो. वंदे भारत ट्रेन ही मंगळूर गोवा व मंगळूर मुंबय सुरू जावपाची गरज आसा. एअर कनेक्टिव्हिटी जी आसा ती मोपा मंगळूर सुरू जावपाची गरज आसा. हांव रेल्वे मिनिस्टराक लेटर बरयतलो. वायफाय कनेक्टिव्हिटी इन द ट्रेन आनी वंदे भारत ट्रेन ही गोंयांत सुरू करपा खातीर म्हाका दिसता ताचो खूब मोठो फायदो. ट्रेड एक्सचेंज जी आसा ही गोवा आनी मंगळूर हाच्या मदीं टुरिजम आनी वेगवेगळ्यो ट्रेड, कारण दोनाय कडेन पोर्ट आसा, एअरपोर्ट आसा, टुरिजम आसा, स्पिरिच्युअल टुरिजम आसा. हाजो आमकां फायदो जावपा खातीर हाजो निश्चित रित्या ही कनेक्टिव्हिटी आजून फ्रिक्वेंट जावपाक. स्वातंत्र्याच्या 100 कडेन वतना नवें शिक्षण धोरण खूब म्हत्वाचें. हें धोरण चालीक लायतले जाल्यार
आदी शिक्षकांक दर्जेदार शिक्षण आणि ट्रेनिंग दिवची पडटली म्हणून मुख्यमंत्री उलयला. नवे शिक्षण धोरणाक धरून शिक्षकांक ट्रेनिंग दिवंक परवरे SCERTत राष्ट्रीय पावंड्यावयली 2 दिसांची कार्यशाळा जाली. देशभरातले 20 राज्यांचे प्रतिनिधी वांटेकार. और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के समय हर एक प्रोग्राम हम कोरिलेट करते हैं इंडिया एट रेट 100, वी आर एट इंडिया एट रेट 75. 25 साल में जो कुछ होने वाला है वो देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इसलिए आप देखो हर एक प्रोग्राम विच इज माइन्यूटली व्हेन नॉट ओनली द PM बट हर एक मिनिस्ट्री से आगे 25 साल की सोच सामने रख के इस प्रोग्राम के बारे में सोचा जाता है, इस प्रोग्राम के बारे में विजन दिया जाता है. इसीलिए दिस टाइम दिस इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी which is very much important for us. I'm going through the timetable actually. What exactly there in the timetable? क्या-क्या आप डिस्कशन करने वाले हैं, क्या-क्या उसके ऊपर डेलिब्रेट करने वाले हैं. So mainly it is to educate the teacher. इसलिए मुझे लगता है कि जब तक हम टीचर को एडुकेट नहीं करेंगे, टीचर को क्वालिटी एजुकेशन नहीं देंगे, तब तक उसका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा. गोवा ग्राम संपूर्ण यात्रे उपरांत राज्यपाल श्रीधरन पिल्लेन आता गोवा सैमीक दायज यात्रा सुरू केल्या. ह्या यात्रेत तो सगळ्यात पयलीं पर्तगाळ मठात पावलो. पर्तगाळचे स्वामी विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी आनी राज्यपालान मठांतल्या वडाची पुजा केली. तो वड खंय 200 वर्सां आदलो. राज्यपालान एकूण अशा 31 आदल्या झाडांची वळेरी केल्या. गोवा ग्राम संपूर्ण यात्रे उपरांत राज्यपाल श्रीधरन पिल्लैन आता गोंय सैमीक दायज यात्रा सुरू केल्या. गोंयभरच्यान 31 झाडां ताणें सोदून काडल्यात. ही यात्रा जातकूच हेरिटेज ट्री ऑफ इंडिया म्हण हिंदी आनी इंग्लिशीन पुस्तक राजभवन लॉन्च करतले. लोकांक हें पुस्तक फ्री मेळटलें. We'll publish Rajbhavan without any cost. We are going to publish a book, and that book is Heritage Trees of India in English as well as in Hindi. पर्तगाळ मठान असोच एक वड आसा. तो वड खंय 200 वर्सां आदलो. पर्तगाळचे स्वामी विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी आनी राज्यपालान मठांत आशिल्ल्या वडाची पुजा केली. पर्तगाळच्या स्वामीन राज्यपालाच्या कामाची तोखणाय केली. The character of the tree and even the Raj Bhavan is same, because what tree does, it does not demand anything from us. Now what the governor Sridharan Pillai is doing, that he is publishing a book which is totally the information of the sacred trees, and he is distributing to everybody free of cost. He is not expecting any money from that book. He is giving it free of cost. स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर. आमोणा पुला कडेन एकल्याची डेड बॉडी मेळिल्ल्यान बोवाळ. चौकशे उपरांत कळा ते प्रमाण ती खंय बॉडी कामुर्लेच्या सचिन नायकाची. 37 वर्साचो सचिन कुल्ल्यांक गेल्ले कडेन न्हंयत पडून बुडला आसुये म्हणून दुबाव. तो पुलीस खात्याचो स्टाफ ताका घरचे 2 दीस जाले सोदताले. हांव आतां आसा सध्या आमोणे ब्रिजार हांगासर, आनी जस्ट अर्द वर पयलीं आमोणे ब्रिजा पोंदल्यान उदकांतसून पुलिसांनी एक डेड बॉडी रिकवर केल्ली आसा. आमकां लोकल्या कडल्यान प्रायमरी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या ती अशी की सचिन नायक म्हणून एक 37 वर्साचो भुरगो जो नेटिव्ह फ्रॉम कामुर्ली, तो आपल्या मामागेर हांगासर आमोणे हांगासर रावतालो आनी तो पुलीस डिपार्टमेंटान काम करतालो. फाटले 2 दीस जाले तो घरा येवंक ना, मिसींग आसलो. म्हणून लोकांनी सोदपाची ताका ट्राय केली. पयल्या तेजी डेड बॉडी तांकां उदकान मेळ्ळी. आनी अशी इन्फॉर्मेशन आयकपाक मेळटा आमकां की ताका खंय फीट येताली आनी तो कुल्ल्यांक गेल्लो उदकान कुल्ल्यो धरपाक आमोणे ब्रिजा पोंदा. आनी जेन्ना ताका फीट आयली म्हणून ताका मरण आयलें असो म्हणून एक दुबाव आसा. सो पुलिसांनी जस्ट आतां अर्द वर पयलीं तेजी बॉडी रिकवर करून पुलीस हॉस्पिटलांत व्हेल्ली आसा. आमोणेच्यान स्टुडंटा खातीर कल्पेश गावस. गोंय कर्नाटकाचे शिमेवेल्या काळी व्याघ्र वाठारांतल्या गांवांक जोडपी किरवत्ती सावन डिग्गी मेरेनचो रस्तो सुधारचो म्हणून 50 कोटी खर्चाचो प्रस्ताव घेवन आदलो आमदार सुनील हेगडे केंद्रीय मंत्री गडकरीक मेळ्ळो. गोंयचो आमदार सभापती तवडकारूय बरोबर आशिल्लो.
गोंय कर्नाटकाक जोडपी सुमार 28 किलोमिटरांचो हो खूब आदलो कच्चो रस्तो. ते काम जाल्यार दोनूय राज्यांक आनी एक पर्यायी रस्तो जातलो. रस्त्या वयल्या जे किरवत्ती हे गाव आसा, ह्या किरवत्ती गांवापासून गोवा बॉर्डरीचेर म्हणजे डिग्गी हांगासर जो रस्तो गेल्लो आसा, तो रस्तो आसा स्टेट हायवे 146 म्हणून. तो ब्रिटीश काळांतल्यान चालू आसा, मात्र सध्या त्या रस्त्याचो विकास करूंक ना. ताका लागून ह्या रस्त्याचो विकास करपा खातीर गोव्याचे सभापती रमेश तवडकर आणि जोडा तालुक्यातले जे लोकप्रतिनिधी आसा तेंच्यांनी कालच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेतली आसा आणि तेंच्यांनी केंद्रीय रस्ता विकास निधीतून 50 कोटी रुपये मंजूर करून ह्या रस्त्याचो विकास करचो अशी मागणी तेंच्यांनी केल्ली आसा. जर हो रस्तो झालो तर गोवा आणि कर्नाटका जी कनेक्टिविटी आसा तो कनेक्टिविटी देणारा हो चवथो मार्ग जातलो. गोंय कर्नाटकाचे म्हादयवेल्यान वाजलां खरें, मात गोंयचो मुख्यमंत्री कर्नाटक सरकाराच्या तोखणायेक फाटी ना. तोखणाय कोंकणीक लागून. कर्नाटक सरकार कोंकणीक बऱ्यापैकी आदार दिता म्हणून कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री बोमायची तोखणाय. ह्या फुडें कर्नाटकाचो कोंकणीक असोच तेंको मेळचो म्हणून मुख्यमंत्री मंगळुरू विश्व कोंकणी केंद्राच्या संमेलनात उलयलो. गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून म्हाका दिसता फाटले 3-4 मुख्यमंत्री ह्या विश्व कोंकणी केंद्रांतल्यान येवन गेल्या. आज हो मान विश्व कोंकणी केंद्राच्या वतीन म्हाका मेळ्ळो आनी कर्नाटक राज्यातूय बी तुमकां हांव खरोखरूच कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री आनी तांचो राज्य भाशा मंत्री, सांस्कृतीक मंत्री आतां पर्यंत जे जावन गेले तांचे खरोखरूच अभिनंदन करता की तांच्यांनी कोंकणी खातीर केल्लो सपोर्ट हो उल्लेखनीय आसा. तांच्यांनी कोंकणी खातीर हांव गोंय सरकारच्या वतीन कोंकणी खातीर तांच्यांनी दिल्लो तेंको, तांच्यांनी दिल्लो सपोर्ट हो हाज्याय फुडें खूब मोठ्या प्रमाणात दिवचो आनी निश्चित रित्या तांच्यांनी कोंकणी लोकांक आमच्या ज्या पद्दतीन तुमी सन्मानान सगळे कामां हांगासर आनी कोंकणी खातीर जो सपोर्ट करता हाज्याय फुडें प्रेझिडेंट सरकार जे आमचे माननीय मुख्यमंत्री बोमय जी आसा हे कोंकणी खातीर आनीकूय मोठो वावर करतले. कर्नाटकांत आसलेल्या कोंकणी लोकांक आनीक मोठो वाव म्हणजे शिकपा खातीरूय बी तुमी 4th लँग्वेज म्हणून कोंकणी हांगासर इंट्रोड्यूस केल्या. ग्रॅज्युएशन पर्यंतचें शिक्षण 3rd लँग्वेज म्हणून इंट्रोड्यूस केल्या. हाज्या फुडें जांकां ग्रॅज्युएशन पर्यंतचें शिक्षण घेवपाचें आसा त्यांचेंय शिक्षण हांगा एवेलेबल आसा. त्या खातीर म्हाका दिसता की अशा पद्दतीन तांच्यांनी ह्या सरकारात मोठो सपोर्ट हो कोंकणी खातीर दिला. तो असोच तेंको आनीकूय उरतलो. गोंयचो सुटके झुजारी कोंकणी चळवळीचो म्हालगडो साहित्यीक नागेश करमली संवसाराक अंतरलो. ताच्या कुडीचेर आज सकाळी पणजे सांतिनेज मसणभुंयेंत निमणे संस्कार. करमलीचो कोंकणी खातीर मोठो वावर. 1992 ताच्या वंशकुळीचे देणे कविता झेल्याक साहित्य अकादमीचो पुरस्कार मेळिल्लो. म्हालगड्या सुटके झुजाऱ्याक राजकी सामाजीक साहित्य मेळावेल्यान आर्गां. पॅरा टिचरी उपरांत आतां सरकारी कॉलेजींच्या शिक्षकांचोय पगार सरकारान दिवना. सावंत सरकाराच्या कार्यकाळात शिक्षण क्षेत्राचो दर्जो सापूच पडला म्हणून गोवा फॉरवर्डाचो दावो. सरकारी कॉलेजींचे सुमार 150 शिक्षकांचो पगार खंय फाटले 3 म्हयने जाले दिवपूच ना. शिक्षण खात्यान लक्ष घालचें म्हणून गोवा फॉरवर्ड मागता. पॅरा टिचरांचो एप्रॉक्सिमेटली 129 टिचऱ्यो हांचे पगार उरिल्ले म्हण आमी तुमच्या मुखार दवरिल्ले. मागीर धांवपळ जाली आनी 2 दिसांनी तांकां पगार दिलो तांचो 3 म्हयन्याचो म्हणून. आतां परते 3 म्हयन्याचे नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी पगार दिनात. हे जाले पॅरा टिचरांचे मेळूना. त्या भायर आमकां पळोवन आयला की 150 गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्ट प्रोफेसर्स गव्हर्नमेंट कॉलेजीस रिलेटेड हांकां पगार ना फाटले 3 म्हयने. सो मागता डिपार्टमेंटा कडेन मातशें लक्ष घालात आनी हे कॉन्ट्रॅक्ट प्रोफेसर्स गव्हर्नमेंट कॉलेजीचे जे 150 सुमार आसात तांचे 3 म्हयन्याचे बॅकलॉग उरले. आमी पत्रकार परिशद घेवन चीफ सेक्रेटरीक पत्र केल्ले की भुरग्यांक रेनकोट आनी बुकां दिवना म्हणून. 2020ची फायल म्हणजे भुरगे 1st to 3rd स्टँडर्ड 2020 जो भुरगो 1st स्टँडर्डाक आशिल्लो तो आतां 4थाक पावतलो ह्या टर्माक, म्हणजे तो आउट. आनी जो भुरगो 3rडाक आशिल्लो तो 6थाक पावतलो. रेनकोट संदर्भात तशेंच जालें. एप्रील 22 फायल मूव जाली रेड टेपिझम. पावस आयलो, पावस गेलो, तरी अजून भुरग्यांक रेनकोटूय ना.
ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळूया. फ्रंटाक फॉलो करात. वेबसाईट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.